नमस्कार, गोमंतक टुडेन येवकार हांव संजना काणेकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। पहलगामात जाल्ल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या फाटभुंयेर गोंय पुलिशेन राबयलें कॉम्बिंग ऑपरेशन। 666 जाणांची केली चौकशी, 28 जाणांक केली अटक। वाडदीस मनोवपाक गेल्ल्या माशे काणकोणच्या तरणाट्याक ओकाम दारबांदोडेच्या न्हंयत बुडून मरण। पुलीस उजो पालोवपी दळा कडल्यान सोद वावर सुरू। ख्रिश्चन कॅथलिक धर्मगुरू पॉप फ्रांसीस हांचे कुडीचेर जाले निमणे संस्कार। 170 देशांच्या प्रतिनिधी सयत लाखांनी भाविकांनी घेतले निमणे दर्शन। 21 एप्रिलाक पिरायेच्या 88व्या वर्सा काळजाच्या आताकान आयिल्लें मरण। मांडवीन येता सगळ्यात व्हडली कसिनो बोट डेल्टिन कसिनोच्या डॉल्फिन नुस्त्या भशेन आकाराची बोट जाता रिप्लेस। तिच्या जाग्यार येता ही सगळ्यात व्हड कसिनो बोट। फोंड्यामालान साबार वाठारांनी कोयराच्यो राशी लोक रस्त्यार हाडून उडयतात कोयर। स्वच्छ भारत नितळ गोंय मोहिमेचो 12 बेरेस्तार खासा रिपोर्ट। नर्सीचे लैंगिक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात कुंकळ्ळी पुलिशेन दोतोराक केली अटक। दुबाविताक 3 दिसांची पुलीस कस्टडी, फुडलो तपास सुरू। आता खबरो विस्तारांत। जम्मू काश्मीरांतल्या पहलगामात जाल्ल्या दहशतवादी हल्ल्याचे फाटभुंयेर जतनाय म्हूण गोंय पुलिशेन पुराय गोंयभर कॉम्बिंग ऑपरेशन राबयलें। 29 म्हत्वाच्या जाग्यांचेर ही मोहीम राबयली। हातूंत आतां मेरेन 28 जाणांक अटक केल्या, तांची चौकशी सुरू आसा। पळयात पुराय बातमी। जम्मू काश्मीरातल्या पहलगामात जाल्ल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या फाटभुंयेर जतनाय म्हूण गोंय पुलिशेन पुराय गोंयभर कॉम्बिंग ऑपरेशन राबयलें। कामराबाद मिरामार, इंदिरानगर चिंबल, मेर्शे, सांताक्रूज, एकतानगर खोर्ले म्हापशां, हडफड्या, नागिया, अवचितवाडो कोलवाळे, वाठादेव दिवचले, हातवाडो वाळपय, बांबोळे, हरमल, साल्वादोर दी मुंड, बागा शिकेरी, मालप्या तशेंच दक्षिण गोंयांतूय जायते कडेन पुलिशेन दुबावीत लोकांची चौकशी केली। ह्या वेळार पुलिशेन 28 जाणांक अटक केली। पुलिशेन भाड्याक रावपी सुमार 770, घरकाम करपी 325 जाणांची चौकशी केली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। ख्रिश्चन कॅथलिक धर्मगुरू पॉप फ्रांसीस हांचे कुडीचेर निमणे संस्कार जाले। पॉप फ्रांसीस हांच्या निमण्या दर्शना खातीर लाखांनी भाविकांनी गर्दी केल्ली। ह्या वेळार भारताची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, अर्जेंटिनाचे अध्यक्ष झेवियर मिले, ब्रिटीश प्रधानमंत्री केअर स्टारमर आनी फ्रांसाचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन हांचे सयत 170 देशांचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले। ख्रिश्चन कॅथलिक धर्मगुरू पोप फ्रांसीस हांचे कुडीचेर निमणे संस्कार जाले। पोप फ्रांसीस हांच्या निमण्या दर्शना खातीर लाखांनी भाविकांनी गर्दी केल्ली। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार पोप फ्रांसीस हांची कूड व्हॅटिकन सिटींत पुरूंक ना। तांची कूड रोमांतल्या टायबर न्हंय पलतडी आशिल्ल्या सांता मारिया मॅग्योर बासिलिकान मातयेक लायली। एकवीस एप्रिलाक पिरायेच्या 88व्या वर्सा काळजाच्या आताकान तांकां मरण आयिल्लें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। नर्सीचे लैंगिक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात नामनेचो दोतोर सॅम्युएल आस्ट्राविट्टिगी हाका कुंकळ्ळी पुलिसांनी अटक केली। न्यायालया कडल्यान दुबाविताक 3 दिसांची पुलीस कस्टडीची ख्यास्त सुनायल्या। मंगळारा 22 तारखेक राती दुयेंतीक मेळपाक या म्हूण दोतोरान नर्सींक फट सांगून तिका बाणावले आपल्या घरा घेवन गेलो। थंय तिचेर लैंगिक अत्याचार केलो। ह्या प्रकाराची म्हायती नर्सीन आपल्या घरच्यांक सांगल्या उपरांत तांच्यांनी पुलिशेन कागाळ केल्या उपरांत पुलिसांनी दुबाविताक अटक केली। डॉक्टरी पेशेक काळे फासपी अशी एक घडणूक कुंकळे वाठारांत घडिल्ली आसा। कुंकळे पुलिसांनी डॉक्टर सॅम्युएल अर्गटकी हाका आपल्या क्लिनिकाकच कामाक आशिल्ल्या नर्सीचेर बलात्कार केल्ल्या प्रकरणाक भितर अटक केल्ली आसा।
कुंकळे पुलिसां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे 22 तारखेक रातचे दोतोरान त्या पिडीतेक सांगले की एक पेशंटाक घरा कडेन वचून चॅक करपाक जाय आनी तो ते पिडीत महिलेक घेवन आपल्या बाणावले आपल्या आशिल्ल्या घरा आयलो आनी थंय तिचेर अमानुष अत्याचार केलो आनी ताजे नंतर जेन्ना हो प्रकार ते पीडित बायलेन जेन्ना आपल्या घरच्यांक सांगले ताच्या आवयन वचून कुंकळे पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केली आनी ही कंप्लेन काल राती रजिस्टर जाली. त्याच बरोबर कुंकळे पुलिसांनी काल राती दोतोराक अटकूय केली आनी आतां कोर्टा मुखार दोतोराक दवरिल्ली तेन्ना कोर्टान ताका 3 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्ली आसा. सद्याक जो दोतोर आसा तो कुंकळे पुलीस स्टेशनाच्या अटकेक आसा आनी ताजेर आतां इन्व्हेस्टिगेशन हाजे प्रकरणाचे सगळे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. हे दोतोराचे क्लिनीक आशिल्ले हे चिंचोण्या हांगा आशिल्ले आनी कुंकळे पुलीस स्थानकाचे निरीक्षक डायगो ग्रासियस ह्या हाजो प्रकरणाचो सगळो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरंग उलयतां. मडगांव पुलीस स्टेशनाच्या रस्त्या कुशीक बसून भाजी फळां आनी हेर सामान विकपी थळाव्या विक्रेत्यांक दुसऱ्या जाग्यार शिफ्ट करपाचे आदेश पुलिसांनी दिल्लो. देखून थळाव्या विक्रेत्यांनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांची भेट घेवन समस्या मांडली. आमी खूब वर्सां सावन ते सुवातेर भाजी विकतात. अचकीत येवन विकपाक बंदी घालप म्हळ्यार अन्याय अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें. उपरांत ह्या प्रश्नाचो बेगोबेग सुटावो करतलो अशें आश्वासन आमदार दिगंबर कामतीन दिल्या. आज आम्ही कित्याक लागून आमी सकाळी पॉलिसी सांगलो म्हणून तुम्ही फाल्यांच्या सोमाराच्या बसनाक म्हणून तशें आमी सायबा वांगडा येतली घरा कडेन. साहेबान कितें सांगलां आतां? सायबान आज सांगला आपूण कितें तर आपूण बसाय म्हणून ओके कितें तर आपूण पळयत म्हणून सांगला. उपाय काडटा म्हणटा उपाय काडटा हय उपाय काडटा म्हणून सांगला तेणी. तुम्ही खंयच्यान हाडटा हें सामान? जाल्यार करून आपूण हें करतलो म्हणून सांगता. तुम्ही खंयच्यान हाडटा हें सामान? आमी स्वता हाडटा घरा कडेन. तुम्ही रोयता हें? हय आमी रोयता ते सगळे आंबे जावं कणगां जावं भाजी सगळे आमी घरची करता आनी आमी हाडटा. सगळी धामळ जावं सगळे आमगेलीच हाडटा आमी इकते घेना आमी सगळे हाडटा. तुमची झाडून तुम्ही हांगा विकपा बसता. ही शेती आपल्या गांवांत विकयता प्रायस बरो मेळटा म्हणून शहरांत घेवन येता. इनफॅक्ट आज गोंयांत जर शेती जर कोणें टिकोवन दवरल्या जाल्यार आमच्या समाजाच्या लोकांनी टिकोवन दवरल्या म्हणून शेती म्हजो त्या लोकां कडेन खूब लागींचो संबंद. प्रकाश वेळी मोठो मोल्लपिल्लो जो भुरगो तो म्हजो पी म्हणून ताणें 5 वर्सां 7-8 वर्सां म्हणजे काम केलें. ताका लागून हांव तांच्या गांवांनी सगळे कडेन पळयलां लागींचा आनी ते कशे पद्दतीन त्रास काडून कश्ट काडून शेती पिकयतात प्रॉडक्ट घेतात आपले वेगवेगळे कितें कितें पिकयतात ते आनी तांकां गांवांत प्रायस मेळना तांचो वालोर ना म्हणून ती बाबडी शहरांत घेता आनी विकता. मदीं केन्ना एकदां प्रॉब्लेम जाले बरे वर्सा पयलीं तेन्नाय हांव इंटरव्यू जालो आनी आमकां सांगलें तांकां तांचेर इनजस्टीस करनाका. आनी आजूय हांव म्हाजे म्हळ्यार जेन्ना म्हाका पयर एकले 4 दीस पयलीं फोन केल्लो की हांगा म्हाका मेळपाक जाय न्ही हांव नाशिल्लो. म्हजो हो आशिल्लो एसबी आशिल्लो ताणें म्हाका फोन केलो. हांवें ताका सांगलें इन्स्ट्रक्शन दी कोणें जर खंय आयला म्हणजे तांकां सांग तांकां हात लावपाक जाय पूण नासलें की आपलें तांकां बसपाक जाय मागीर ते फाटल्यान सोडून सायडीन बसोवन ट्रकार बिकार किंवा सगळें ताजे भायर आनी कांय करपाचें ना. हांवें तांकां इतलेंय सांगिल्लें की हांव म्युन्सिपालिटी कडेन उलयलां खंय जर एक बरो जागो आमकां जर मेळटा ओपन स्पेस जाल्यार थंय तांकां म्युन्सिपालिटी शेड घालून दिवपाक तांकां तयार आसा. बेकायदेशीरपणान जमीन हातासपाच्या प्रकरणांत ईडी म्हळ्यार सक्त वसुली संचालनालयान आतां मेरेनची सगळ्यांत व्हड कारवाय केली. ईडीन ह्या प्रकरणांत वेवसायीक रोहन हरमलकराच्या 1000 कोटी परस चड किमतीच्या हणजूण हडफळे आनी आसगांव हेर वाठारांतल्या जमनींची खोटी कागदपत्रां तशेंच 600 कोटी परस चड किमतीची स्थावर मालमत्ता जप्त केली. ईडीच्या माहिती प्रमाण जमीन हातासपाच्या प्रकरणात एसआयटीन हणजूण वाठारांतल्या सर्वे नंबर 444 बार 8तले 2450 चौखण मीटर जमनी संदर्भात गुन्हा नोंद केल्लो. ह्या प्रकरणात कॅनडा रावपी जॉयसे एझाबेल पिंटो हाचे वतीन मुख्यत्यार पत्रधारक आंतोनियो डिकोस्टा हांणी एसआयटी कडेन कागाळ केल्ली. जॉयसे एझाबेल पिंटो हाची हणजूण वाठारांत सर्वे नंबर 444 बार 8त 2450 चौखण मीटर जमीन आसा. ती जमीन रोहन हलमरकार, मॅथ्यू डिसोजा, देवानंद कवळेकार, पीटर वाज, फेलिक्स नोरेना, आल्कात्रो डिसोजा, जून डिसोजा, थेरेजा डिसोजा, मॅक्सी डिसोजा, टीना डिसोजा, वॉरेनिका डिसोजा हांणी कारस्थान रचून बनावट दस्तावेज तयार करून धुळेर म्हापशेच्या डिसोजा हांच्या नांवार करून घेतली.
त्या उपरांत हरमलकार हांणी डिसोजा फॅमिली कडेन हे जमनी संदर्भात एक कबालात केली. 28 जानेवारी 2019 वर्सा ही जमीन तांणी हरियाणाच्या आकाश चौधरी आनी सीमा चौधरी हाका विकली. हाची दखल घेवन SITन गुन्यांव दाखल केलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत दलालां कडल्यान पर्यटकांची लुटमार सुरू आसा. पर्यटकांची जावपी लुटमार कमी करपा खातीर पर्यटन खात्यान दलालांच्यो मुसक्यो आवळपाक सुरवात केल्यात. फाटल्या 3 वर्सांत पर्यटन खात्यान वट्ट 1385 दलालांचेर कारवाय केल्या. खात्यान दलालां कडल्यान 52,46,200 रुपयांचो दंड वसूल केला. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत दलालां कडल्यान पर्यटकांची लूटमार सुरू आसा. पर्यटकांची जावपी लूटमार कमी करपा खातीर पर्यटन खात्यान दलालांच्यो मुसक्यो आवळपाक सुरवात केल्या. फाटल्या 3 वर्सांत गोंयांत पर्यटन खात्यान 1385 दलालांचेर कारवाय केल्या. ह्या दलालां कडल्यान सुमार 52,46,200 रुपयांचो दंड खात्यान वसूल केलो. दक्षिण गोंयांत 196 दलालांचेर कारवाय करून 6,10,000 रुपयांचो दंड वसूल केला. तर उत्तर गोंयांत केल्ल्या कारवायेंत वट्ट 1,189 दलालां कडल्यान 46,36,000 दंड वसूल केला. पर्यटन खात्यान फाटल्या 3 वर्सांत कितल्या दलालांचेर कारवाय केल्या ते पळोवया. 2022-23 वर्स उत्तर गोंयांत 340 दलालांचेर कारवाय, दक्षिण गोंयांत 114 दलालांचेर कारवाय. वर्स 2023-24 उत्तर गोंयांत 403 दलालांचेर कारवाय, दक्षिण गोंयांत 34 दलालांचेर कारवाय. वर्स 2024-25 उत्तर गोंयांत 446 दलालांचेर कारवाय जाल्यार दक्षिण गोंयांत 48 दलालांचेर कारवाय केल्या. मजगती ह्या वर्सा उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत मेळून अजून मेरेन 1,000 परस चड दलालांचेर कारवाय केल्ल्याचे उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. टाउट्स के ऊपर जो हमारा स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि वी विल नॉट टॉलरेट एनी टाउटिंग एक्टिविटी. जब भी हमें कोई टाउट मिलता है तो उसके अंदर आइदर वी अरेस्ट हिम एंड उसको हम टूरिज़्म डायरेक्टर के आगे पेश करते हैं, जहाँ पे उनको जो एक टूरिज़्म एक्ट के तहत जो एक फ़ाइन दिया जाता है उनको वो दिया जाता है. इन सम केसेस वी आल्सो अरेस्ट individuals who are found to repeatedly commit such acts. इसके अंदर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की तो तमाम जो हमारे बॉर्डर ये बीच एरिया के पुलिस स्टेशंस है वो तो इसके अंदर रोज़ कार्रवाई करते ही हैं, स्पेशली कालंगूट, अंजुना एंड मांद्रे. लेकिन इसके अलावा टूरिस्ट पुलिस, बिकॉज आई ऑल्सो लुक आफ्टर द चार्ज और एसपी टूरिस्ट पुलिस, तो टूरिस्ट पुलिस का भी इसके अंदर बहुत क्लियरली उनको ये मैंडेट दिया गया है कि जहाँ भी उनको किसी भी प्रकार का टाउटिंग एक्टिविटी दिखे या फिर कोई भी ऐसी अनएथिकल एक्टिविटी दिखे विच इज़ प्रोहिबिटेड, तो उसके अंदर लीगल एक्शन लेना है. दोज लीगल एक्शंस आर बीइंग टेकन ऑन अ डेली बेसिस. इस साल अराउंड 1,000 पीपल हमने सस्पेक्टेड पर्सनस को टूरिस्ट पुलिस ने नॉर्थ और साउथ दोनों में पुलिस स्टेशन के हवाले किया है. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर. SGPDA रिटेल मार्केटा फाटल्यान उडयल्ल्या कोयराच्या डिगाक अचकीत उजो लागलो. ही घडणूक सकाळी 9:15 वरांचेर घडली. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. फाटल्या सप्तकांत गोमंतक टीव्हीन ह्या कोयराचो ह्या समस्येचेर उजवाड घाल्लो. मडगांव नगरपालिका कोयराचो प्रश्न सुटावो करपाक अपेसी थारला अशें स्पश्ट चित्र आतां दिसपाक लागलां. 8:40 कॉल येयल्ले आमकां SGPDA मार्केटान फाटल्यान गार्बेजीक उजो लागलो म्हणून. आनी आमी कपडे तयार करून हांगा SGPDA कडेन पावपाक बरो उजो मोठो आशिल्लो, तेन्ना आमी रोखडो कंट्रोलार हाडलो. आज सकाळी 9:15 वरांचेर सुमार फायर ब्रिगेडीक कॉल आयलो की SGPDA जो गार्बेज डंप केल्लो आसा, म्हणजे SGPDA जो सुलभ शौचालय आसा मार्केटा फाटल्यान जी पार्किंग एरिया, ते गार्बेज डंपाक उजो लागला. आनी तेजे नंतर फायर ब्रिगेड हांगा आयिल्ली आनी ताणें तो उजो पालयलो. पूण प्रश्न असो आसा की हांगा हो डंप कित्याक उरता, हो कितें आयचो एक दिसाचोच न्ही. मेन म्हणजे मडगांव म्युन्सिपालिटी म्हणटा आमी थोडे 2 एजन्सी आसात कलेक्ट करपाक, आनी बरें कलेक्शन जाता आनी सगळी सारकी सगळी सुरळीत जाता. तरी आसतना आमी एवरीडे पळोवपाक शकतात की SGPDA म्हणटा ती गार्बेज उरता. ह्या रस्त्यार हांगा पळयलें जाल्यार वेट गार्बेज जी आसा, म्हणजे फ्रूट वेस्ट आनी बाकीचे ही हांगा पडून उरता. म्हणजे जे भाजी मार्केटांतले आसात ते हांगा येवन जो वेस्ट जो पिड्यार जाल्लो आसा तो हांगा डंप करतात, तो कलेक्ट जायना. आनी दुसरे वटेच्यान जर सुलभ टॉयलेटी सायडीक जर पळयलें जाल्यार थंय थर्माकॉल
आनीक बाकीची जी वेस्ट आसा प्लास्टीक वेस्ट ही डंप जाल्ली उरता. त्याच बरोबर कोकोनट शेल्स म्हणजे आडसराची शेल्स ही बी मोठ्या प्रमाणात थंय पडिल्ले आसात. प्लास्टीक पडिल्ले आसता. हे कलेक्शन जायना. आणि थर्मोकोलाचो जो विषय आसा तो कितें आसा, एजीपीडीए मार्केटाक आमी खुबदां हो विशय हायलायट केल्लो. पयलीं जे बीफ कटींग जो बीफ तुगेले सेंटर आसा थंय त्या सायडीक उडयताले, डंप करताले. त्याच बरोबर फीश जे सेल करतात ते फीश जावं क्लीन करतात थंय हे डंप करताले. आनी आतां हे चेंज करून जागो चेंज करून आतां हांगा डंप करपाक लागले. म्हणजे एक हे जाता की मडगांव म्युनिसिपालिटी जे दाव करता की आमचें कलेक्शन बरें जाता, सगळें सुरळीत जाता, हे हांगा पळयलें जाल्यार एजीपीडीए मार्केटाक जायना. हाजेर एजीपीडीए आनी म्युनिसिपालिटी एक जॉयंटली मिटींग घेवन म्हणजे एजीपीडीए मातशें प्रोएक्टीव जावपाक पडटलें. कारण हे तांची मार्केटान ते क्लीन दवरचे, सरावंडींग जे आसा क्लीन दवरचे, तांचोय वांटो आसा. सो क्लीन म्युनिसिपालिटी कडेन तांणी मिटींग करून हे हाजेर एकदाचो तोडगो काडपाक जाय. नाजाल्यार असो हांगा डंप जायत रावतलो आनी मोठो उजो लागत रावतलो. पयलीं अशेंच कितें आशिल्लें, केटीसी बस स्टँडा कडेन गार्बेज डंप करताले आनी थंय असोच उजो लागतालो. आतां हे नवे प्रकार स्टार्ट जाल्लो आसा की हांगा एजीपीडीएक जाता. एक सिद्ध जाता की मडगांव म्युनिसिपालिटी तांचो जो कलेक्शन एजंट आसा तो फेल जाल्लो आसा एक कलेक्ट करपाक आनी निवळ करपाक. त्याच बरोबर एजीपीडीए खंय तरी हातूंत भितर तांचे खंय तरी चुकता. कारण मडगांव म्युनिसिपालिटी बसून तांणी हे हाचेर हे करपाक एक तोडगो काडपाक जाय आशिल्लो, हो जायना. हाजे फुडें तरी अशें क्लीन जातलें अशें आमकां आशे करिया. ती खातीर हांव गव्हर्नमेंट कबूल मारतलें. कानोळे एका वेगान येवपी रेंटो कारीन रस्त्या कुशीकच्यान चलत वचपी एका ज्येश्ठ नागरीक जोडप्याक धपको दिलो. ह्या अपघातान दादल्या गोंय वैजकी महाविद्यालयात उपचारा वेळार मरण आयलें, जाल्यार बायलेक गंभीर दुखापत जाल्ल्याचें कळटा. रेंटो कार चलोवपी पर्यटकाक कळंगूट पोलिसांनी ताब्यात घेतला. फुडलो तपास सुरू आसा. कानोळेच्या फिशरमॅन कोव रेस्टॉरंटा कुशीकच्यान चलत वचपी एका ज्येश्ठ नागरीक जोडप्याचो काळानूच घात केलो. एका वेगान येवपी रेंट कारीन ह्या जोडप्याक धपको दिलो. ह्या अपघातांत हरीश सोलांकी पिराय 86 हांकां गोंय वैजकी महाविद्यालयात उपचारा वेळार मरण आयलें, जाल्यार ताची बायल चंद्रकांत सोलांकी पिराय 81 हिका गंभीर दुखापत जाल्ल्यान तिचेर उपचार सुरू आसात. ह्या अपघाताक कारणीभूत थारिल्लो रेंट कार चलोवपी पर्यटक विकी जैन हाका कळंगूट पुलिसांनी ताब्यात घेतला. ताचो कारवेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. काल कांदोलीम हांगासर फिशरमॅन कोव जे रेस्टॉरंट आसा थंयसर एक फटल एक्सिडेंट जाल्याची खबर सध्या समोर येयल्ली आसा. एक बलेनो रेंट कार जी गाडी आसा ती चलयतालो जो अक्यूज आसा विकी जैन हो रावपी मूळ यूपी हांगासरलो आनी वो आपली रेंट कार जी घेवन बलेनो शिकेरी सायडीच्यान कालांगूट सायडीक वयता आसतना अचानक ताका शीक येयली आनी खंय तरी तेजो जो कंट्रोल आसा तो सुटलो आनी समोरच्यान जे दोन पेडिस्टेरियन चलोन येताले तेजेर हेच्या गाडयेचो जो धक्को थेट त्या दोन्ही पेडिस्टेरियनाक लागलो आनी ह्या धक्क्यान हे दोगूय जे पेडिस्टेरियन आसा हे गंभीर जखमी जाले. ह्या दोन्ही पेडिस्टेरियनाची नांवां आसात मिस्टर चंद्रकांत सोलांकी हो एक 81 वर्साचो पेडिस्टेरियन, तर दुसरो पेडिस्टेरियन आसा 86 वर्साचो आनी हरीश सोलांकी ताचें नांव आसा. हे दोगूय ह्या धपक्यान सिरियसली इंजर्ड जाले. जेन्ना ही खबर कलांगूटच्या पुलिसांक कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी थेट घटनास्थळी धांव घेतली. दोनूय पेडिस्टेरियनाक GMCन 108 घालून फुडले ट्रिटमेंटा खातीर व्हेल्ले आनी अशें अचानक कळोन येयलें की जेन्ना ट्रिटमेंट चालू आशिल्ली जो दुसरो पेडिस्टेरियन आशिल्लो तेतूंतलो ट्रिटमेंट चालू आसतना खंय तरी मरण पाविल्लो आसा. जो अक्यूज आसा विकी जैन हाका कलंगूट पुलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतिल्ले आसा आनी फुडलो जो जे कारवाई आसा जो फुडलो तपास आसा ह्या एक्सिडेंटा बद्दल जे कलंगूटचे पुलीस आनी PSI विघ्नेश नायक जो आसा हेचेर तपास करीत आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोतीकर. मजगती शुक्रारा राती कर्नाटकांतल्यान गोंयांत येवपी म्हाल व्हरपी ट्रकाचो स्वय अपघात घडलो. ह्या अपघातान ट्रक चालकाक दुखापत जाल्ल्यान उपचारा खातीर पिळये हॉस्पिटलांत भरती केला. फुडलो तपास सुरू आसा. आमी मोले आसा जे काल राती जवळ जवळ धांक सुमार एक एक्सिडेंट जालो आनी ती गाडी कर्नाटकाच्यान कोळसो घेवन गोंयांत येताली आनी तेणी सेल्फ एक्सिडेंट जालो. तेणी कितें तरी तेजे स्टेरिंगार ताबो सुटलो काय कितें कावा आयलो ना वलतार तेणी व्हरोन सायडीन धडयेक गाडी मारली आपले सायडीच्यान आनी तो भितर अडकोन उरलो. तेजी पांय अडकोन उरले कारणान ताका भायर सरो मेळना. फोंडा अग्निशामक दलाच्या जवानांनी ताका कॅबीन हें करून ताका भायर काडलो आनी ताका उपचारा खातीर पिळये उजगांव हॉस्पिटलांत धाडलो.
हॉस्पिटलान धाडटकीर ताका पांयां इंजरी आसल्या कारणान ताका GMC मुखार धाडलो, GMCन धाडलो. आनी GMCच्यान आयज अशें आयकूं येता की पुलिसान म्हायती दिली ते कोतान स्वता तेणी डिस्चार्ज घेवन तो गेल्लो आसा, पूण तो खंय प्रायवेट गेला काय खंय गेला हॉस्पिटलान कांय कळना. आनी जी गाडी आसा ती दर्या मारल्या कारणान ती मोठी प्रमाणात नुकसान जाल्या कारणान गाडी थंय आसा आनी इन्स्पेक्शन करपाचें आसा. आतां तेजो ओनर येवन ते इन्स्पेक्शन जातलें आनी मागीर त्या नंतर ती गाडी रस्त्यावयली काडटली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पहलगामात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या उपरांत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान पुराय राज्यांत कॉम्बिंग ऑपरेशन सुरू करपाचो आदेश दिल्लो. हेच फाटभुंयेर पोरण्या गोंया पुलिसांनी 21 जाणांक अटक केले. पळयात पुराय बातमी. पहलगामात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या उपरांत भारत आणि पाकिस्तानामधीं तणावाची स्थिती उप्रासल्या. भारतात आशिल्ल्या पाकिस्तानी नागरिकांक 48 वरां भितर देश सोडचो असो आदेश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हांणी जारी केल्या उपरांत सगळ्या राज्यांतल्या मुख्यमंत्र्यांक पाकिस्तानी नागरिकांची वळेरी तयार करपाचो निर्देश दिल्ले. हेच फाटभुंयेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान खासा बसका घेवन पुराय राज्यांत कॉम्बिंग ऑपरेशनां सुरू करपाक सांगले. याच फाटभुंयेर शुक्रार राती वाळपय, म्हापसा आनी पोरण्या गोंय पुलिसांनी कॉम्बिंग ऑपरेशनाक सुरवात केली. चिंबल, मेर्शे, सांतागुज ह्या वाठारांत सुमार 252 जाणांची गोंय पुलिसांनी तपासणी करून 21 जाणांक अटक केले. राज्यांत भायल्यान येवपी दरेकल्याचेर पुलिसांची खर नदर आसतली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 24 वरां भितर म्हापशा पुलिसांनी काणका जाल्ल्या सांत चलयेच्या अपहरण प्रकरणात कळंगूटच्या एकल्याक अटक केल्या. घरा भायर खेळटाना ह्या दुबावितान हे सांत चलयेक उखलून व्हरपाचो यत्न केल्लो, मात ते चली रडपाक लागल्यान तांचो यत्न फसलो. पळयात पुराय बातमी. चोवीस वरां भितर म्हापशा पुलिसांनी काणका जाल्ल्या सांत चलयेच्या अपहरण प्रकरणात कळंगूटच्या एकल्याक अटक केली. राज्यात दिसान दीस खून, अपहरण, चोरी सारखे गुन्हेगारी घडणुकांनी वाढ जायत आसा. या दुबावितान घराभायर खेळटना ते सांत चलयेक उखलून व्हरपाचो यत्न केल्लो, मात ह्या चलयेचो मोठ्यान रडपाचो आवाज आयिल्ल्यान चलयेचो बापूय तशेंच लोक एकठांय जाले आनी ताचो यत्न फसलो. उपरांत ताणें थंयच्यान पळ काडलो. देवादयन ह्या सांत चलयेक कसली दुखापत जावं ना. म्हापसा पुलीस फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा सोटीकर. पणजे मांडवीन कसिनोची एक महाकाय नवी बोट येता. सद्याक ज्यो बोटी आसात ताचे परस ही बोट सगळ्यांत व्हड. ही बोट कितली व्हड आसा ती खंयच्या कसिनो बोटीच्या जाग्यार येता पळोवया हो रिपोर्ट. मांडवीत बिग डॅडी नावाची एक कसिनो बोट पयलीच आसा. ते भायर हेर कॅसिनो बोटी मांडवीचेर उफेतात. आता हे सगळ्यां परस एक व्हडली कसिनो बोट मांडवीन येता. डेल्टिन कसिनोची सद्याक मांडवीत डॉल्फिन आकाराची कसिनो बोट आसा ती रिप्लेस करून ही महाकाय कसिनो बोट मांडवीत येतली. जे कॅसिनो सद्याक मांडवीत आसात ताचे परस ही सगळ्यात व्हड कसिनो बोट. सद्याक मांडवीत ज्यो कसिनो बोटी आसात त्यो 3 डेकांच्यो, जी ही महाकाय कसिनो बोट आसा ती 5 डेकांची. सद्याक डॉल्फिन आकाराचे कॅसिनोची लांबाय 70 मीटर आसा, जाल्यार ही महाकाय बोट 112 मीटर लांबीची. सद्याक उडपी कर्नाटकात आशिल्ली ही बोट डिसेंबरा मेरेन मांडवीत दिसतली. सरकारान तिका मान्यताय लेगीत दिल्या. गोंय राज्य दिसान दीस कसिनो राज्य म्हणून आपली वळख प्रबळ करीत चल्ला. सरकार एके वटेन हिंटरलँड टुरिझम, स्पिरिच्युअल टुरिझमाच्यो गजाली करीत आसतना गोंयान कसिनो टुरिझम मात बूम. ही नवी महाकाय कसिनो बोट आता गोंयान कसिनो पर्यटनाचे आनीक एक प्रतीक. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. रातच्या वेळार मांद्रे ते पारसेच्या मुखेल रस्त्यावेल्यान पासार जाता आसत जाल्यार सावधान. सच्चे बाटींतल्या मांद्रे ते पारसे मुख्य रस्त्याचेर रातच्या वेळार वाहनां लुटपाक रस्त्याचेर खिळे मारून दवरिल्ल्याचो प्रकार मुखार आयल्या. ह्या वाठारांत फियान फुडें रातच्या वेळार पुलीस गस्त वाडोवची अशी आतां मागणी जावपाक लागल्या. रातच्या वेळार मांद्रे ते पारसेच्या मुखेल रस्त्यावयल्यान पासार जाता आसात जाल्यार सावधान. रातच्या वेळार रस्त्यार खिळे मारून वाहन चालकांक लुटपाचो नवो यत्न.
सच्चे भाटल्यातल्या मांद्रे ते पारसे मुख्य रस्त्याचेर रातच्या वेळार साम सूम वाठाराचो फायदो घेवन वाहनां लुटपाक रस्त्याचेर खिळे मारून दवरिल्ल्याचो हो प्रकार उक्ताडार आयला. बेरेस्तारा मध्यान राती एकलो सरकारी कर्मचारी घरा वता आसतना ताका रस्त्याचेर खिळे मारिल्ल्यो लाकडाच्यो फळयो दिश्टी पडल्यो. साहजिकूच मुखार वचप धोक्याचे आशिल्ले. सरकारी कर्मचाऱ्यान सावधगिरीन थंयच्यान माघार घेतली मार. तथाकथित सगळी घटना त्या सरकारी कर्मचाऱ्यान पुलिसांच्या निदर्शनास हाडून दिली. ह्या वाठारात ह्यान फुडें रातच्या वेळार पुलीस गस्त वाडोवची अशी आता मागणी जावपाक लागल्या. आयज हे अशें खिळे मारून ताका दोरया घालून लोकांची म्हाका दिसता कितें हेतू आसतलो. हे कितें तरी एक बरें गोश्ट न्हू. एक कोणाक तरी लूटमार नाल्यार कोणाक तरी मारहाण करपाचो तरी एक प्रयत्न आसतलो. पण हांव गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री जे होम डिपार्टमेंट तेंचे कडेन आसा हांव तेंचे कडेन विनंती करता. हांव आतां पुलीस स्टेशन आसा हांव PIकूय सांगूंक इच्छिता की तेंच्यांनी हांगासर ह्या रुटाक पेट्रोलिंग करचें. आनी खुबश्यो गोश्टी आसा बारीकश्यो गोश्टी आमच्या पंचायती पर्यंत नजरेर येयल्ल्या आसात आनी ताबडतोब जे फुडल्या फोर्टनायट मिटिंगेक आमी डिसिजन घेवपाचें आसा. आनी हितून प्रत्येकाक आमचो जो लोकल आसा मांद्र्याचो तांकां जर कितें तरी अशें दिसता की हांगासर कितें विचित्र घडटा जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका फोन करचो. म्हाजो नंबर आसतलो तुमचे कडेन आनी किंवा पंचायतीक कळोवचें आनी सदर जे पुलीस स्टेशनय लागीं आसा पुलीस स्टेशना पर्यंत तेंच्यांनी कंप्लेंट दिवची. नमस्कार. आमी सध्या आसात आजूचो होळ पारशे रस्तो तो सच्चे भाटले मांद्रे हो मुखेल रस्तो आसा. कालची एक घटना राती 2:30 वरांचेर हांगासर ह्या रस्त्याचेर फळयेक जायते खिळे लावन पुराय रस्तोभर अशी फळयेची लायन दवरलेली आनी एका झाडाक दोरी बांदून ताचे दुसरे पोत दुसरे वाटेन सोडलेले दिसून आयले. 2:30 उपरांत एक नागरिकान ज्या वाठारात कांय सुरक्षा रक्षक आसात तांकां उलो मारलो. त्या उपरांत ते सुरक्षा रक्षक आयले जाल्यार तांणी पळयले की ह्या रस्त्याचेर फळयांक खिळे लायिल्ले आसले आनी दोरी तांकां मेळ्ळी. त्या उपरांत तांणी ते फळये खिळे आशिल्ले ते फळयो लाकडाचे तुकडो सायडीन दवरल्यो. एखाद्या वेळार जर अशी लुडमार करपाचो शक्यता नाकारता येत ना. पोलिसांक ह्या घटनेची माहिती दिल्ली आसा. पोलिसांनी एश्युरन्स केला की रातच्या वेळार आमी हांगासर पेट्रोलिंग कर जो प्रसंग वायट करपाचो यत्न करता ताचेर कारवाय करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक TVच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना